सर तुम्ही TMCक मेळपाक गेले, कितें डिस्कशन जालां सर? TMC मेळ्ळे, आमी TMC जॉईन जाले हय आनी वी आर 100% शुअर TMC will form the government in Goa because 75% of the people in Goa doesn't want BJP to continue, BJP to rule the state. आणि ते आमी 2017 पळयलां. पण लोकल पार्टी काँग्रेस इंडिपेंडंट ह्यांनी BJPक संजीवनी दिली आनी गव्हर्मेंट फॉर्म केलो. आनी ऑल ओवर इंडिया TMC एक अशीच पार्टी आसा लास्ट 3 वर्सां ती BJP 3 इलेक्शनां ती BJP खरयता. 10 वर्सां जाली ती BJP खरयता आनी 10 वर्सां जाली BJP काँग्रेसी खरयता. दॅट इज फनियस्ट पार्ट. कशें ते आतां रूल करतले काँग्रेसूच काडटा आनी ताका सपोर्ट करता. हाव दे वील रूल. तर तुम्ही सुद्धा एक पार्ट आसले BJPचे एका टायमार. पळय हांव केन्नाच BJPचो पार्ट नाशिल्लो. आय वॉज ऑलवेज अगेन्स्ट BJP. कारण ती आयडियोलॉजी आनी ज्यो पळय फंड सायफनींग आशिल्ले, गव्हर्मेंटाचे पयशे सायफनींग आशिल्ले, दॅट आय हॅव सीन व्हेरी क्लोजली आनी हांव केन्नाच तेंच्या बरोबर नाशिल्लो. आनीक कोण जॉईन जावपाचें आनीक फुडें खूब लोक जॉईन जावपाक आमकां खूब लोकांनी फोन केला. काँग्रेसी सायडीच्यान सगळे ऑल ओवर गोवा जे पळय म्हाका वळखता वास्कोच्यान, सांगे, कुडचेरे, ज्या जाग्यार हांव काम केलां एज पुलीस ऑफिसर, थंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी म्हाका हें दिलां की दे ऑल्सो वॉन्ट टू जॉईन. आनी फोंड्याची टिकेट तुमकां? सॉरी, फोंड्याची टिकेट तुमकां डन जालें? ना तिकेटीचेर आमी अजून कांय हें करूं ना. IPAC वाले काम करता आनी दे वील डिसायड. तर केन्ना म्हणल्यार तुमी डिक्लेअर करतले अशें सगळें गोंयांत? नाही आमी डिक्लेअर केलें इलेक्शन वी वील कॉन्टेस्ट. पूण टिकेट सर सगळ्या लोकांक? कॅन्डिडेट सर्वे इज गोईंग ऑन न्ही. ओके सर. सर्वे जाली की आमी आमकां क्लियर पिक्चर कळटलें.